प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वा विसवोर वोड 1 ते 12 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्सेस 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. लोकांचे ओरपोंजे पडून जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशें आयले. तेन्ना आपलें तोंड उगडून अशें तो तांकां शिकोवंक लागलो. खरी खुशालकाय. ओतम्यान आपूण गरीब म्हूण जाणान ती सुभागी. सुर्गीचें राज तांचें. रुदोन कोत्तात ती सुभागी. देव तांकां बुजवण दितलो. बोली ती सुभागी. प्रितूम दायज तांचें. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी बुकेतात ती सुभागी. देव तांकां दादोशी कोत्तलो. दोयाळ ती सुभागी. देव तांची दोया कोत्तलो. काळजान नितळ ती सुभागी. ती देवाक पळयतली. शांती करतात ती सुभागी. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाडो सोंसतात ती सुभागी. सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाडो दीत आनी सगळे जिन्सांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी, खुशाल आनी संतोश भरीत जायात. कित्याक स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमच्या आदीं प्रवाद्यांक तशेंच तांणी दुमाडो दिलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू हजारांनी लोक जो एकठांय जाल्लो तांकां तो प्रवासान कोत्ता आनी कशे भाशेन आमच्यान एक खरी खुशालकाय आमच्यान भोगूंक जाता ताजे वयर तो आयज शिकोवन दिता. आनी बाबणीनो, आमी जी म्हणटा की आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार, आमी जेजूक सोत मानता, आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी क्रिस्तांव म्हणटा. आमकां खरी खुशालकाय जाय जाल्यार आमी देवाच्या भुरग्यां भाशेन जियोवपाक गरजेचें. कित्याक बाबणीनो, जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी ताणें आपलें रगत वारयलें आनी जें पातक आदामान केलें त्या पातकाक ताणें आमकां पयस केलीं आनी आतां आमकां देवाची भुरगीं गेलीं. म्हणटच आतां आमी देवाची भुरगीं जाल्यार आमकां खरी खुशालकाय आमी भोगूंक जाय. म्हणटच ही खरी खुशालकाय आमी भोगूंक जाय जाल्यार आमचें स्वयं कशें आसूंक जाय. आनी ताचे वयर आयज जेजू आमकां शिकोवन दिता 3 ते 12 वोड पासून. तो म्हणटा, जो कोण रुदोन करता ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. बाबणीनो, रुदोन करतात ती सुभागी. आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा आनी कोण आमकां त्रास कोत्ता, आमकां कोण दुमाळो हाडटा, आमच्यान तेन्ना आमच्यान म्हणूंक जाता आमी सुभागी. पूण देवाच्या राजान जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी रुदोन कोत्ता. कित्याक लोकांनी आमकां त्रास केला, आमकां ताचें उतर पाडूंक आमकां दिनात, आमी खरेपणी दुमाळो सोंसता. आनी तेन्ना बाबणीनो, जेजू म्हणटा देव आमकां बुजवण दितलो आनी आमी खरे सुभागी. तेजे फुडें तो कितें म्हणटा, खुशाल आनी संतोशबीर जायात. कित्याक बाबणीनो, स्वर्गार भोव व्हडली मुजरी तुमची. आनी ही व्हडली मुजरी कित्याक केन्ना मेळटली. तो म्हणटा, मुजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमालो दीत आनी सगल्या जिसांचे वायट तुमचेर आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. आयज बाबणीनो, आमी जेन्ना ह्या उतराचेर आमी नियाल कोत्ता, जेजू म्हणटा कोण रुदोन कोत्ता ती सुभागी. जो कोण तुका दुमालो हाडटा, जिन्सा भाशेन त्रास हाडटा, तुजेर आड उलयता, तूं सुभागी. ह्या संवसारान जेन्ना कोण कोणाक त्रास कोत्ता, आमी म्हणटा तो म्हाका त्रास कोत्ता, ओ म्हजो घरकार म्हाका त्रास कोत्ता, ही भुरगीं म्हाका त्रास कोत्ता, ही सासूमाय म्हाका त्रास कोत्ता, हो सासूबाय म्हाका त्रास कोत्ता, ही शेजारी म्हाका त्रास कोत्ता, कामाचेर म्हाका दुमाळो हाडटात, म्हाका त्रास कोत्तात लोक. आमी चिंतूंक जाय, लोक आमकां त्रास कोत्ता कित्याक? आमी खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत जियेना जाल्यार जें आमी रोवता तें आमी ओंकतले.
कोण वायट करीत जाल्यार ताका वायट मेळटा. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमी देवाचें उतर पाळटा, आमी खरेपणी एक भावार्थीचें जिवीत जियेता. भाव भयणीनो, जेन्ना हें सगळें करून आमकां दुमाळो येता, लोक आमचेर आड उलयता, आमकां अपमान करता, तेन्ना भाव भयणीनो आमी खरे सुभागी. कित्याक जेजून आमकां सांगला, जो कोण ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, जो कोण एक भावार्थी ताजें उतर घेवन तें उतर पाळूंक सोदता, संवसाराचो लोक ताचेर आड येता, देंवचार आमचेर आड येता, देंवचार ह्या लोकांक जे संवसाराच्या लोकांक वापुरता आनी आमचेर आड येता. म्हणटच आमी जेन्ना ही सजमता की आमकां दुमाळो येता, लोक आमचेर आड उलयता, आमकां अपमान करता जेजूक लागून, तेन्ना भाव भयणीनो आमी खरेपणी सुभागी. तर आयज आमी ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आमी आमचें जिवीत खरेपणी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता काय, ओ आमी फकत आमी धर्म करता. आमी धर्म करता जाल्यार कोण आमकां त्रास करचो ना. सगलो लोक धर्म करता, सकाळीं वेता, मागणें करता, इगोर्जेक वेता, सगळे धर्मा प्रमाणे करता. पूण जेन्ना आमी इगोर्जेक वेता आनी जें आमी आयकता तें उतर आमी पाळटा, आमी कसलीच भाशेन म्हणटा ते भाशेन वी डोंट कॉम्प्रमायज. आमी आतां त्या उतरा प्रमाणे चलता. संवसाराचो लोक सैतान तांकां वापरतलो, लोक आमचेर आड येतलो, आमकां दुमाळो हाडटलो, आमचेर आड उलयतलो. पूण भाव भयणीनो, आमी केन्नाच वायट सोंची ना, आमी केन्नाच वायट चिंतचे ना, आमी लोकांचेर आड वेचे ना. जें ताणें म्हाका दिलां हांव ताका करचो ना. कित्याक हांव सुभागी. कित्याक जेजून म्हाका पयलेंच सांगलां, ताचे उतरा प्रमाणे चलता तो लोक तांकां दुमाळो येतलो, लोक तांचेर आड उलयतलो. तर आयज भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेजूचे पाटलादार जाल्यार, आमी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत जियोंक सोदता जाल्यार, आमी ह्या सगळ्या सांताचें जी परब करता ह्या दिसा, आमी आमची परब करता, आमी सगळे सांत, कित्याक आमी जेजूचे पाटलादार. तर आयज आमी खरेच भाशेन देवाचें उतर घेवन ताचे उतराचेर नियाळ करून तें उतर आमी पाळून आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.